मारून वाटू चलुया देवा दोषून घेऊ जेरुसालेम पावलार पाव मारून वाटू चलुया देवा दोषून घेऊ जेरुसालेम Jerusalesha deva vospice taka mi tui elu poți face Jerusalesha deva vospice taka mi tui elu poți face Paular paularu watu coluya Deva doshon giu Jerusalem Paular paularu watu coluya Deva doshon giu Jerusalem सगळ्यांक देव बरो दिसत्यो तुका येशू कृपा दिवं ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानात पॅरिस इंटेन्शना पासत आमी मागता आनी सगळ्या प्रिगोस्कारां पासत मागता देवान आमचे सगळ्यांचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक बरी भलायकी आमकां फाव करूंक सगळ्या वायटा विघ्नांतली राखवां सांबाळूं म्हूण मागुया तशें मागूंक लायला आपलो जल्माचो दीस समरुपता गॉरेटी मार्टिन्स देवान तिचेर आशिर्वाद घालूंक बरी भलायकी तिका फाव करूंक सगळ्या वायटा विघ्नांतली राखवां सांबाळूं म्हूण मागुया बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे आमच्या सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रितीच्या भयणी भावांनो दर एका क्रिस्ती भावार्थाचे खेरीतपण म्हणल्यार तो जेजूचो शीस आनी एका शिसाचे खाशेलेपण म्हणल्यार आपल्या गुरून केलां तशेंच शिसान करचें जेजून कालोखान बुचकतल्या संवसाराक बुजवण आनी बोरवांसो हाडलो आयज साद्या कालाच्या 14व्या आयताराचो सेवादोर आमकां बुजवण हाडुया बोरव्याशांचे वावराडी जावया म्हूण उलो मारता आयचो आयतार बागिवोन पेद्रू धर्मदुताच्या संस्थेचो वावराक भेटयलोलो आयतार म्हूण आमी पालता ही संस्था दुर्बलां आनी गरजेवंतां पासत जायतो बरो वावर करता आमी समाजान बुजवण आनी बोरवांसो हाडटेली हातयारां जावन उमेदीन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरून ह्या मिसा बलिदानान आमकां देवाची कृपा आनी बोल मागुया म्हज्या भयमानो जेजून बुजवण आनी बोरवोसो पळचेच्या जिवितांत हाडलो आनी आयचो सेवादोर आमकांय बुजवण आनी बोरवोसो हाडटेली हातयारां जावंक आमकां आपयता तर जेजू लागीं ही कृपा आमकां मागुया कित्याक जायतीं बाबा भयणांक बुजवण जाय जायतीं बाबा भयणांच्या जिवितांत बोरवोसो जाय आनी आमी जण एकल्यांनी हो बोरवोसो आनी हो बुजवण दुसऱ्यांच्या जिवितांत जावंक जाता तर हीच कृपा ह्या पवित्र मिसाच्या बलिदानांत आमकां मागुया आनी हें बलिदान आमकां सगळ्याक देवाच्या आशिर्वादान भरलेलें मोगाचें बुजवणेचें आनी बोरवोशाचें जावंक पातकी वस्कोत म्हूण देवाचे काकुतीक आमी उलो मारुया आनी काळसांतां दूख धरून आनी देवाचे काकुतीक उलो मारून सगळीं बरोबर हांव पातकी म्हणुया हांव पातकी सर पोदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून तोंडां उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हांव म्हजो अपराध हांव म्हजो अपराध हांव म्हजो बोबड अपराध हे पासत भाग्योन सदांच कुवार मारेक सगळ्यांक देवदूतांक आनी भक्तांक
आनी तुमकां बाबा भणिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पोदबीदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूंक. Shakti Tacha Ishta
प्रार्थुया. आमचे जोन एकल्याचे कास्कीत आसा तेव्हा मुखार दवरात. तशेंच आमी सांतिसिमो ह्या वाड्यांत रावतल्या कुटुंबा पासून मागता. इनासियो वेगस, जुलिया वेगस, आर्मिंडा लोरेना, ब्लास्को लोरेना, लुईस पेर्नांदीस, आंतोनिया डिसिल्वा, जेरोनिमो अराउजो, मारिया डिसुजा, टॅसी डायस आनी आयझॅक वेगस. के भाशेन कुटुंबां मोग, शांती, बरेपण फावस जावंक आमी मागुया. मोगाळ बापा, पडलेलो संवसार तुज्या पुताच्या खोटेपणा वरवीं तुवें उबारलोय. पातकाच्या गुलामपणांतली तुवें आमकां सोडयलें. तशें सासणाचें सूख भोगूंक आमकां फाव कर. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो कोरोदेव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेतें राजभोग चलयताय सासणाच्या सासणात. इजायास प्रवादाच्या पुस्तका वेले वाचो. जेरुजाले कुशाल जा, तिचो मोग करतले सगळ्यांनो, तिचे पासत संतोश बरीत जायात. तिचे दूख करतले सोमेस्तानो, तिचे पासत कुशालकायेन मुरगोडटात. बुजवण दितोली तिची होड्डी चिवन तुमी दादोशी जायात आनी तिचे बोलोल्या होड्ड्यांतले पिवन पिवन कुशी जायात. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटात, एके नोदी परी हांव तिका शांती धाडटलो आनी घोसघोशीत वांट्या वेला परी राष्ट्रांची मोहिमा. ती आपल्या होड्ड्यार सगळे बालांक उबारून व्हरतली आनी आपले उंटयेंत तांकां केलयतली. आपल्या पुताक बुजवण दितले आवय परी हांव तुका बुजवण दितलो आनी जेरुजाल्या वरवीं तुका बुजवण मेळटली. हें पळोवंक तुजें कालीस संतोशी जातलें. तुमची हाडां तोंडां बरी फुलतली आनी सर्वेस्पराचो हात ताचे सेवकांक राखता म्हूण गोमूंक येतले. देवाचे उतर हे उपकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब. प्रितुमे वेल्या सोमेस मनशानो, आनंदान देवाक तालियो पेटात. हे स्त्रोत आमी हे पुरी गावुया. Pritume velea, somes munchano, anonandava, talio beta. अनेक पावडी गावुया. Pritume velea, somes munchano, anonandava, talio प्रितुमेवले सोमेस्त मनशानो, अनुदान देवाक तालियो पेटात. ताच्या नांवाचे मोहिमेक गितां गायोना गोडात. ताचे मोहिमेची किर्ती गाजोयात. देवाक सांगात, कितली विचित्र तुजी कर्तुत्वां. जबाब. सगली पृथ्वी तुजे मुखार साश्टांगी पडटा. तुका गायोना गायतात. तुज्या मानाक गितां घडटात. येता आनी देवाची कर्तुत्वां पळयात. मनशां मदें घडिल्ली विस्मिता आमकां तोताक करतात तसली. जबाब. Pritume
दोर्याची ताणे केली सुकी बाट, आनी न्हंय उतरून सुके पावलांनी ती पोलतोडी पावली. ह्या पासत ताचेरूच आसून आमचो संतोष. आपले पोडवेन तो सदांकाल राजवट चलयतात. जबाब: Pritume venia, somes mulciano, anondadeva, tayo pita. देवाची भोक्ती करतल्यानो सगळीं तुमी येयात आनी आयकात. म्हजे खातीर ताणें कितें केलां तें वर्णिता. म्हज्या मागणेची देवा बेपरवा करूंक ना. आपलो मायमोग म्हजे वेलो पयस काडूं ना. ताचें नांव व्हड जावं. जबाब: Pritume venia, somes mulciano, anondadeva, tayo pita. बायकेवन पावलून गलासिकारांक बरयलेलें चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणीनो, म्हाका जाल्यार दुसरो मान बिलकूल नाका. बोगोर आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताचो कुरीस. ताचे वरवीं म्हाका संवसार कुर्सार मेला आनी संवसाराक हांव कुर्सार मेलां. सुनोट केल्ली वो नाक केल्ली म्हूण कांयच न्हय. एकूच सर्व मोतमाची वोस म्हटल्यार नवी रोचना जावं. ह्या नेमा प्रमाणें चलतात तितल्यांकूय देवाचे इस्रायल पोचेक शांती आनी काकलूत. ह्या फुडें कोणेच म्हाका हुस्के दिवं नाय. म्हजे कुडीर आसात ते दाग जेजूचे. बाबा भयणानो, आमच्या सौम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा तुमचे सवें आसूं. आमेन. देवाचे उतोरे. सगळीं उबी रावून आमी गायन गावया. B10:5-27 B10 पेज 27. आमी चवथो श्लोक गावचो. Solvesvora, sol, sol, solvesvora, sol, sol, solvesvora, sol, sol, solvesvora, sol, sol, Sordani salsar, eti sotole, uneva utor, sasna curtole, solvesvora, sol, sol, solvesvora, sol, sol, solvesvora, sol, sol, solvesvora, sol, sol. Sorvespo तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. Moima तुका सौम्या. सोम्यान आनीक ब्यास्तो जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोंगरांत आनी ते सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हळें, पीक खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकेच्या दोनया लागीं आपले लुणे मोळणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात, पूण लाणग्या मोदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटा म्हूण सोत्राय धरात. बोक्षे वो बुती
वो वाणू व्हरू नाकात आनी वाटेर कोणाकूच हुडकी नाकात. खंयच्याय नोंगरान तुमी भितर सोंशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फावो आसलेलो मनीस तुवें आसत जाल्यार तुमची शांती ताचेर देंवतली ना तर तुमचेशी परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात तर वावराड्याक आपलो मुशारो फावो. घोराघोरी भोवू नाकात आनी खंयच्याय नोंगरान भितर सोंशात आनी ती तुमकां येवकार दितीत जाल्यार तुमकां वाडटात तें खायात. तुवें आसतीत त्या वायटाकारांक बरी करात आनी देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां अशें सांगात. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने आनी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भावा भयणीनो, एक विज्ञानीक हो एक सायंटिस्ट आसलो आनी ताणें डायनमायट हो एक बॉम्ब हाचो सोद वावर केल्लो आनी हो बॉम्ब ताणें तयार केल्लो. आनी ताच्या काळार जेन्ना झुजताले ह्या झुजांनी हो बॉम्ब वापरताले. एक दीस अशें घडटा ह्या सायंटिस्टाचो भाव मरता पूण त्या काळाच्या एका फ्रेंच न्यूजपेपराक हो सायंटिस्ट मेला म्हूण ही खबर मेळटा. आनी जेन्ना ही खबर ह्या पत्रकारांक मेळटा हे पत्रकार ह्या सायंटिस्टा विशीं एक लेख आपल्या ह्या खबरापत्राचेर छापून हाडटात आनी ह्या लेखाचो माताडो हे पडी आसता: द मर्चंट ऑफ डेथ इज डेड. मरणाचो वेपारी मेलो. आनी ह्या लेखांत ह्या सायंटिस्टाची खूब निंदा केल्ली आमकां मेळटा. आनी जेन्ना हें खबरापत्र हे सायंटिस्टाच्या हातान पडटा तो तें वाचता आनी ताच्या काळजाक खूब दूख जाता. म्हज्या मरना उपरांत लोक म्हाका मरणाचो वेपारी कसो म्हूण ओळखून उगडास कोत्तलो हें चिंतून तो चिंतूंक पडटा आनी शेकी तो आपलें जिवीत बदलता आनी मोरचे आदीं आपली वील बरयतना आपणें एकठांय केल्ली सगली गिरेस्तकाय एका संस्थेक तो दिता आनी आपूण मेल्या उपरांत शांती खातीर जी कोण वावुरतात तांकां एक इनाम 2 वर्सां दिवचो म्हूण हे आपले विलीन तो बरोवन दवरता. मोगाळ भावा भयणीनो, हो सायंटिस्ट जावन आसलो आल्फ्रेड नोबेल आनी जशे परी आमी जाणाव ओतुंबराच्या पयल्या सुमानांत नोबेल प्रायज वेगवेगळ्या विशयांत वांटलेले आमकां दिसता. जशे परी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मेडिसीन, लिटरेचर आनी पीस. जो मरणाचो वेपारी म्हूण ह्या दिसाड्यान पोरगोट केल्लो तो आयज आमी ताका एक शांतीचो कुंवर कसो आमी ताका वळखता. मोगाळ भावा भयणीनो, आयचें पयलें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप आनी हें वाचप इसायास प्रवाद्याच्या निमाण्या आवेस्वरांतल्यान आमी घेतलां. आनी आयचें वाचप आमी ताचो अर्थ समजतले जाल्यार इस्रायल पोजेच्या इतिहासांतल्यो कांय घोडितां आमी आमच्या दोळ्या मुखार हाडूंक गरज आसा. आनी इस्रायल पोजेच्या इतिहासान जायत्यो घडण्यो घडल्यो पूण तातूंतली एक म्हत्वाची आनी सामकी उगडा सुरपाची घडणी जावन आसली बॅबिलोनियन एक्झायल. 1586-1587 BC ह्या वर्साक नाबुकादनेझार दुसरो ह्या राजान जेरुसलेम शाराचेर आक्रमण केलें. हें शार ताणें मोडून उडयलें, तांचें देव मंदीर ताणें मोडून उडयलें आनी इस्रायल पोरजेक निर्वाशीत वो एक्झायल कशी बॅबिलोन ह्या शारान ताणें व्हेली. पूण 1538 वर्साक सुमार 40 वर्सां उपरांत किंग सायरस ऑफ पर्शिया हाणें बॅबिलोन शाराचेर आक्रमण केलें आनी तांकां हारयलें. आनीक ह्या वर्साक ताणें जेरुसलेमाच्या लोकांक परत जेरुसलेमाक येवंक आपली परवानगी दिली. आनी सुमार 40 वर्सां उपरांत जेन्ना इस्रायल परजा परत जेरुसलेम येता कितें ती पळयतात
आख्खें निसणटोन केल्लें ताचें शार सोलोमोनान जें व्हड देवाचें मंदीर तांकां बांदून दवरलोलें हें देव मंदीर ताचें सामकें निसणटोन जाल्लें ती पळयतात गरीबसाण ती भोगतात तांचे मदें जायते वाद विवाद चलतात आनी असल्या संदर्भान इस्रायल पोरसा खूब कश्टवता जायते दूख जायते कोश्ट जायते त्रास तांच्या जिवितांत भितर सत्तात आतां तांचें कितें जातलें तांकां राजा ना देवाची तुस करूंक वो देवाक भोजूंक तांकां देव मंदीर ना हें सगळें चिंतून इस्रायल पोरसा निराशी जाता आनी असल्या संदर्भान इसायस प्रवादी जाका आमी तिसरो इसायस प्रवादी म्हणटा जाचें आयज आमी वाचप आयकलां तो इस्रायल पोरशेक ही बुजवण दिता तो तांकां म्हणटा जशी एक आवय आपल्या भुरग्यांक सांबाळटा तेच परी सर्वेस्पो देव आपले पोरशेक बुजवण दितलो जे परी एक नोद व्हांवता ते परी शांती इस्रायल पोरशेक देव दितलो मोगाळ भावा भयणीनो इसायस प्रवादी हे निराशी इस्रायल पोरशेक जाता शांतीचो दूत एक शांतीचो कुंवर आयचे शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू 72 जाणांक आपली खबर आपले राज परगटूंक धाडटा आनी कसली खबर जेजू तांकां परगटूंक सांगता काय जेजू तांकां सांगता जूय तुमी वेतात थंय अशें म्हणात शांती ह्या घराक आनी ह्या घरान रावतल्या सोमेस्तांक मोगाळ भावा भयणीनो जेजूच्या काळार आमी पळयल्यार रोमकार राज चलयताले आनी हे रोमकार जुदेवांक जायते त्रास ते कोत्ताले ह्या रोमकारांनी जुदेवांक आपणाक एक टॅक्स फारीक करचो म्हूण बसयल्लें आनी त्या भायर ह्या काळाचो आमी इतिहास वाचलो जाल्यार जेजूच्या काळार जायतो लोक गरीब आसलो जायतो लोक कोश्ट दोग भोगतालो आनी असल्या कोश्ट दोग भोगतल्या लोकांक जेजू ह्या 72 जाणांक धाडटा शांतीचे आनी बोरवाशाचे दूत जावं मोगाळ भावा भयणीनो आयच्या समाजाची नदर मारल्यार आमी पळयता आयच्या समाजांत जायते दूख जायते कोश्ट जायते त्रास आमी भोगता आनी आयज जेजू तुका आनी म्हाका ताच्या पाटलावदारांक ह्या समाजांत शांतीचे दूत शांतीचे कुंवर जावंक आमकां आपयता मोगाळ भावा भयणीनो कशी म्हूण आमी ह्या संवसारांत शांतीचे दूत जावंक जातात काय लातीन भाशेन एक म्हणणी आसा नेमो दात क्वाम नॉन आबेत म्हणजे जे म्हजे लागीं ना ते म्हज्यान दुसऱ्याक केन्नाच दिवंक घडचें ना मोगाळ बाबा भयणीनो ह्या समाजांत आयच्या समाजांत आमी शांतीचे दूत शांतीचे कुंवर जातले जाल्यार पयले सुवातेर आमचे भितर ही शांती आसूंक चड आनी चड गरजेचें आनी कशी ही शांती आमचे भितर येतल्या काय आयज आमी आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक गरज म्हज्या जिवितांत म्हजे भितर हांव कितें सांबाळून दवरतां काय दुसऱ्याचो राग दुसऱ्याची दुस्मानकाय दुसऱ्याचो विंगास असली वायट भावना जर आमी आमचे भितर अणभवता आनी आमचे भितर बाळगून दवरता जाल्यार आमी केन्नाच जेजूचे शांतीचे दूत ह्या समाजांत जावंक पावचे नात देखून मोगाच्या भावा भयणीनो आयज जेजू आमकां आमचीच नवसरणी करूंक आपयता शांतीचे दूत जावचे आदी आमी आमचेच भितर एक नदर मारून पळोवंक गरज आसा आमचे भितर असली वायट भावना आसत जाल्यार ही भावना आमचे भितरली भायर काडूंक त्याच जेजूचो आदार आनी त्या जेजूचें बोड आमी मागूंक गरज आसा दुसरे सुवातेर मोगाळ भाव भयणीनो आमी पळयता आयज समाजांत जायतीं झुजां जायत्यो मारामारी जाल्ल्यो आमकां दिसतात खऱ्यांनीच आमच्यांनी ही झुजां ह्यो मारामारी सोंपोवंक जातात काय होय मोगाच्या भावा भयणीनो एक व्हड हात्यार जे आमकां पवित्र सभा दिता तें जावन आसा मागण्याचें हात्यार आनी मागण्यांतल्यान आमच्या मागण्याच्या आदारांतल्यान ह्या संवसारान शांती पसरूंक आमी सगल्यांनी वावरूंक जाता तर मोगाळ भावा भयणीनो जेजू ह्या संवसारांत आयलो एक शांतीचो कुंवर कसो आमी मोहिमा गायता तेन्ना अशें म्हणटा मोहिमा देवाक उंच स्वर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी जेन्ना मिसाची भेट सोंपता
यादनीक आमकां अशें म्हणून धाडटा, वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजू जावन आसा शांतीचो कुंवर, जो दर दिसा ह्या आल्तारार ह्या उंड्या सोऱ्याच्या साक्रामेंतांतल्यान आमकां भेटूंक येता. तर आयज जेन्ना आमी ह्या शांतीच्या कुंवराक, ह्या शांती हाडटोल्या जेजूक आमच्या जिवितान घेतल्या, ताची शांती आमचे भितर येवंक आनी ताणें हाडिल्ली शांती ह्या समाजांत आमी वांटूंक, आमकां आदार दिवंक ह्या जेजूची कृपा आनी बोड ह्या मिसाच्या समारोहांत आमकां मागुया. उबी रावया. हे वेळार आमचो भावार्थ आमी उच्चारुया. सोतमंत देवा, सोरपोत बेदार बापा, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रुचणारा, आमचेच क्रिस्ता त्याच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्या, तो पवित्र आत्म्या वरवीं करून समोलो, अखबार मेळटा सोरमलो, सोसले, ताका कुसाल सोडलो, तो मेलो आनी ताका निकेपिलो, तो मेल्ल्यामध्ये देवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोरपोत बेदार देव बापाच्या उस्म्यान बसलाय, त्या जिव्यान मेल्ल्यांची मंचमी करूंक येतलो, तत्माता पवित्र आत्म्या, कातोलीक पवित्र सुबेक, भक्ताच्या एकतार, पातकाच्या बोगसणी, कुडीचें जेवणपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. हे वेळार आमची मागणी आमी बापा मुखार दवरुया. आमच्या भाग्योत बापान बिस्मानी आनी पवित्र सभेच्या फुडाऱ्यांनी आपले शिकवणींतल्यान आनी कोरण्यांतल्यान क्रिस्ती बावार्थाक तशेंच समाजाक सेवे मोगाची बावार्थाची आनी बोरवशाचे गूट उगडापे करूंक तांकां पवित्र आत्म्याची देणी बापा लागीं मागुया. देशाच्या राजकारभाऱ्यांनी मोर्नाची संस्कृताय पोवचावन पोरचेक सोर बरेपणा मेळटल्यो सवलत्यो निर्माण करूंक, सगली शांती समाधान जियोवपाचो बरवसो उत्पन्न करूंक तांकां देवाची कृपा मागुया. आमच्या खासगी आनी कुटुंबीक जिवितांत सगल्या वेळार आमी देवाचेर पातयेवन जिवूंक आनी आमच्या जिवितांतले चालींतल्यान देवाचें राज पुरगोटूंक सौम्यस्तांक पिकोवणी शांती हाडूंक आमकां बापाचो आदार मागुया. देवाचे राजपुरगुडणेचो भाव संवसाराक कोणशा कोणशांनी पसरूंक जायतीं देवाची आपोवणी पवित्र सभेक फावो जावं, तशेंच बागयोंत पेद्रू दोरमदूतां संस्थाक ल्हान दुर्बलांक बुजवण बरवसो हाडपा सारकी जावंक हो बरो वावर करता त्या वावराचेर आशिर्वाद आनी हे संस्थेक सगल्यांचो पाठुंबो मेळूंक बापा लागीं मागुया. Jesu,
बापा ही थोडीशी मागणी आमी तुज्या फुड्यान दवरल्या तुजे कशे परमणे ती आमकां फाव कर म्हूण आमचेर मागता त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमेन. भेटयता ही आमची दाना भेटवून आमी गायन गावया C11 पान 30 आणि 2 C11 पेज 32. भेटोयता ही आमची दाना, त्याच बरोबर आमची चेतना, आता कसली वरवरदाना, बदल सोम्या आमची मौना, दिता तुका पुरा मोडा, बदल आमची शेता मोडा, Por cochaco dilbora, matao ami dushivara, Bertoi dai amchi dara, that's borobor amchi chitna, Anta tusli borvodana, Odon sovya amchi mona. म्हज्यान तुमचें बलिदान सुद पदवीदार देव बाप्पाक मानता तसलें सांग म्हूण मागात तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मोहिमेक आमच्या आनी पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वेस्पर मानून घेव. सर्वेस्पर आमचे बापा तुज्या नांवाच्या मानाक आमी भेटयता ते बोलये वरवीं आमची ओतोसपणां नितळ जावं आनी सर्गीचें सूख जोडच्याक आमचे प्रय दिसान दीस अदीक सफळ कर मागता तुज्या पुता जेवचें नांव बीन आमेन. सर्वेस्पर तुमची सभे आसूं तुमचे सवे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी सर्वेस्परांत आनी वाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक तीन वासुया अवश्य आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार शासनाचे देवा सोर काळें सोदताय जो क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो तुजे सोबे आमी जियेता भोंवता आनी आसां आनी ह्या संवसारांत आसतना न्हूच तुजो मोग आमी भोगता वर शासनाच्या जिविताची आमकां मेळटा खात्री तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूक तुवें मरणांतलो जिवंत केलोय ताच्या पुनर्जीवनपणाचें प्रथम फळ कशें त्याच पवित्र आत्म्याक आमी घेतला देखून शासनांत आमकां मेळटलो तो पास्काचो गूट भोगूंक आनी बरवशान रावता त्या पासत आतां देवदूतां बरोबर तुज्या अजापाचे पदवेची दिनवासी काळजान आमी स्तुती गायता. Povit, 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 Doloroso sortes sordo, Soldani sonsar bola, Tuja voi mama, Usorti tuga soizum, Sorves vola cenavi, Ieta takason, Usorgi, Usorgi, Usorgi tuga soizum. बापा करस पवित्र सगल्या पवित्रपणाची सर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमयाचे क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशयेन कोस मरण सोंसुंकेचे हादी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनीक म्हणलें हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ते आपल्या शिसांक दिली आनीक म्हणलें तुमी सोमेस घेयात आनी आतलें पियात
ही म्हज्या रक्ताची कास. नवे आनी सासणीक कोऱ्याचें रगत पातकांचे बक्षान मिरच्याक तुमचे पासत आनी समेस मुनच्या पासत तें बारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावट्टाचो गुटपूर गोटुया. Gesù vero, Gesù জীবন সারা, Gesù নবিয়ারে করো. Gesù vero, Gesù জীবন সারা, Gesù নবিয়ারে করো. बापा जीवच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी जिविताचो उंडा सोरबोंची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जीवची कुडा रोगो शेवतले आमी समेस्तांक पवित्र आत्म्या बरोबर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचे विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. लिवो आमच्या भाग्यन बापा, फिलिप नेर आमच्या गोवळी बापा, सिमा फेर्नांदीस आमच्या आदारी गोवळी बापा आनी सगळ्या यात्निकी वर्गां बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सदो मेले ती आमच्या गोच्यांची, आमच्या बाबा भयणाची, मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुजे शागोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोसळीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची माय सांगाती, भाग्यो जुजे तिचो पोती, भाग्यो धर्म दोता, भाग्यो जुजे वास. सोर काळी तुका मानुल्या ते सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगताक तुजी महिमा गावूंक आमकां फाव कर. जो क्रिस्ता तुज्या पुता बरवीं. त्या जेसू बोबी, त्या जेसू सांगाता, त्या जेसू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोद बेदार बापा, सोरबोंदून आनीक वैभव तुका सासणाच्या सासना. आमच्या सोरवंडाराची आज्ञा मनात धरून ताणें सुकलें प्रार्थन एवेळा दीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रायज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां घोस आनी आमकां तांडीक पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार, दयाक पर्यंत जिवितांत सबस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोरबोंड्या राजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोबरशें नोत राखता. तर आमकां जेवदा काकुती सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्या राजवटीक पोतबी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमी आज जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या धर्मनाक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, म्हज्या पयस सभेच्या बाबाटाचेर दिसकात आनी तुजे कशे परमाण तिका शांती दी आनी तूं तिका एकवटान सांबाळ. जी येता राजभोग चलयताय सासणाच्या सासनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सोबे आसूं. एकामेका मोगान जीवची शांती दियात. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाची शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक आपल्या ती सगळीं सुभागी. तुवें म्हजे भितरचे म्हाका पावना, पूण जे एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली.
कोमेओच्या वेळार गायन गावूया. D21 जेजूशी येयात पान 58. D21 पेज 58. म्हज्या भयण मानो आमी आतां आमचें दुसरें कलेक्शन कोत्तेलें ज्या हॉलाच्या वावरा पासत आमी तें वापरतलें. उदार मनान तुमी आमकां आदार दिवचो म्हूण एक घालती विनंती. प्रार्थूया.
बापा येदे त्या देण्यांनी तुवें आमकां बोल्लें सासणाच्या जिविताची देणी आमकां सदां मेळूं आनी आमी तुका निरोंतरी भाकाणू मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. बसूया. सुमानाच्यो कार्यावळ्यो फाटल्या आयताराचें कलेक्शन जालां 1,11,688 रुपीज. बुधवारा दीस कलेक्शन जालां 9,530 रुपीज. फर्स्ट फ्रायडे कलेक्शन जालां 16,832 रुपीज. तुमकां सगळ्यांक काळजांत तावन देव बरें करूं. आतां तुमचेर तुमच्या वावराचेर आनीक तुमच्या कुटुंबाच्या वांगड्यांचेर आशिर्वाद घालूं म्हूण आमी मागता. आयज आमी दुसरें कलेक्शन केलां उदार मोन उदार काळीज तुमी ह्या वावरा पासून दाखयता देखून आदींच फुडें तुमकां काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. आयज आमची कॅटिकॅटिकल एसोसिएशन जमात आसतली 10-15 वाजता. जुलयाचे 7वेर 8वेर आनी 9वेर सोमार मंगळार बुधवार पाद्री घरांनी जाणट्यांक आनी पिडेस्तांक कोमिन्या हाडटले. सकाळीं 8:30 वाजता हांगातावन भास सोदतले. वाडे हे परी आसात. सोमारा दीस 7वेर सांतिसिमो वयताळे गाळी बोडये दोंद्रे कार्दोजो 1-2 आमाराल वाडो दुर्गावाडी नायराले मोरोड मार्टिन्स मोरोड आनीक नागाळी. मंगळारा दीस 8वेर ओडलेंबाट 1-2-3 कार्दोज 1 पसरेंबाट नोमोशीन. बुधवारा दीस 9वेर केरांत मुलातीन युजेन्यो माशादालेम मोरोड पियाले मोरोड. म्हजे बहीण मानू मागतलो कित्याक हांव एकलोच आसा आनी फाल्यां डिकन आसा तो फाल्यां 12:30 ताका मागीर रोड गोवा पावपाक जाय. सो फाल्यां कोमिन्या दिवंक तो म्हाका आदार करतलो. दिसाक आमकां 50 घरां आसात. सो उपकार करून मातशें तयार रावची. आमची जी जाणटी आसात पिडेस्त आसात तांकां तुमी तयार दिवची. मे बी सोमाराक फाल्यां आमचें बेगीन जायत पूण मंगळार आनी बुधवार मे बी लेट जायत 12 वरां पर्यंत. बरे आसतना येतलो आनी सगल्या पिडेस्तांक जाणट्यांक कोमिन्या दिवंक भावतलो. सो मातशें उपकार करून तुमी जाणट्यांक आनी पिडेस्तांक तयार दवरची आनी जी बाबा भयणां आमकां व्हरूंक हांगासर येतलीं ताणें वेळार येवचें आनी बरे भाशेन ही मांडावर करची कित्याक येता त्या म्हयन्यांत तावन मागीर पाद्विगार आयलो म्हणटच सगळे मागीर जाग्यार पडटले. जुलयाचे 4 तारखेर सांजे 6:30 वाजता PPC मिटींग आसतली फाल्यां सोमारा दीस. जुलयाचे 12वेर सोनवारा दीस सिनियर सिटीजन्स जमात सांजेर 4:30 वाजता. मागतलो हे जमातीक तुमी येवचें. घरांत बसून रावल्यार टेन्शन जाता आनी मागीर पेन्शन मेळटा. जितली तुमी भायस सोदतलीं तितली ही खुशालकाय तुमी अनुभवूंक पावतली. शांती तुमच्या जिवितांत येतली. दुसऱ्यांक भेट्टांव तेन्ना बरेंपण तें दूख मागीर सगलें पयस जाता. घरांतूय तरी रावलीं आवय मागीर सगलें. सो मागता हांगासर तुमचे आसात सिनियर सिटीजन आसात मागीर विडोज आसात जायते जोमे आसात. येयात उलोयात भासाभास करात आनी ह्या भाशेन आमचें दूख आमी पयस करूंक जाय आनीक खुशाल जिवीत जिवंक आमी वावरूंक जाय. तर हे जमातीक तुमी येवचें म्हूण मागता. फुडल्या आयताराक जुलयाचे 13वेर सकाळीं 8 वाजता तरणाट्यांचे उक्तावणीचें मीस आसतलें. सगल्या गांवच्या तरणाट्यांनी ह्या मिसांत वांटो घेवचो. आमी खेरीत भाशेन आमच्या तरणाट्यां पासत मागतले. ह्या दिसांनी पावस देखून पडला पूण तरी आसतना भिजोन देखून आमची तरणाटीं भेट दितात घराघरांनी वचून. आनी आतां उरलोले दीस आमी सगल्या तरणाट्यांक भेट दिवंक वावुरतले. एक इन्विटेशन तांकां नो इन्विटेशन ओदोच जाणां जोम्यांक जॉयन जावंक सोदतात थोडे जॉयन जावंक सोदिनात कांयच परवा ना. पूण 13 तारखेर मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेयात. तूं जॉयन जाव ना जायनाका पूण 13 तारखेर तुमचे पासत आमी खेरीत मागतले. सो तुमी सगल्यांनी तरणाट्यांनी ह्या मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवचो आनी त्या दिसाक आमची सगळीं तरणाटीं फुडें बसतलीं. ओके तुमी मातशें आमी बूक रिजर्व करून दवरतले माग करून दवरतले. सो तुमी मातशें फाटल्यान बसचें आनी सगळीं तरणाटीं फुडें आसतलीं. तशें सांजेच्या वेळार 2 वाजता तरणाट्यांनी घडोवन हाडला इंटरवर्ल्ड फुटबॉल टोर्नामेंट. तरणाट्यां मदीं जातलो ते टीम करतले 5 सायड. तुमी तांकां पळोवंक येवची. एक खुशालकाय ती पळयता म्हणटच फुटबॉल पळयले सगळी खुशालकाय येता बरेंपण
दूख पयस जाता. ओके, सो तुमी येवचे आनी तांकां मोटिवेट करचें. फुडल्या आयताराक पोस्टर कॉम्पिटिशन एक्टिविटी आसा दोतोनीच्या भुरग्यांक. वेलंकनी पिलग्रिमेज, वेलंकनी वचूंक बस आसा. कोण कोण कोशीक कोणाक वचूंक जाय वा कोण वचूंक सोदता हे बसीन, ताची म्हायती आमी नोटीस बोर्डार घातलेली आसा, थंयसर तुमी पळोवचें. कोणसाच्या फेस्ता सुमयार तालिगांवचो पोरजोळ बुलेटीन उजवाडाक येता. उपकार करून ह्या वावराक तुमी आदार दिवचो. सांगला त्या भाशेन तुमची एडवर्टीजमेंट, कसली एनिवर्सरी आसा, डेथ एनिवर्सरी कितें आसा तुमी दिवचे. फाल्यां आमची PPC जमात आसा, तांचे लागीं PPC जे वांगडी आसा तांचे लागीं एक अपील आमी दिवन धाडटले. उदार म्हणून तुमी आदार दिवचो. तशेंच जे कोणाक बरोवपाचो गूण दिल्लो आसा तुमी आर्टिकल बरोवन आमची पॅरीश ईमेल आसा ताचेर धाडचें. तशेंच भुरग्यांकूय मोटिवेट करात, बरोवंक भुरग्यांकूय मोटिवेट करात आनी तांचे आमी जे आर्टिकल्स धाडटात ते आमी पब्लीश करतले. गुलाब हो आमी जाणात आमचें कोंकणी मॅगझीन आसा, ओके, तें घेवंक तुमी आदार दिवचो. तें विक्रेक आसा. तशेंच कोण म्हणटालो जेजू आमचो बरवसो हें एडोरेशन पुस्तक जातालें खंयसर आसा, म्हाका दिसता भायर आसा आतां. तुमकां जाय जाल्यार तुमी तें घेवचें. फुडल्या आयताराक मिसाची मांडावळ करूंक 6:30 वाजता पोसरेंबाट, 8 वाजता पॅरिशूट, 9:15 वाजता कॅटेगीस आनी 5:30 वाजता सांजेर जेलाले प्रांजाले मोरोड. दर आयताराक अल्कोहोलीक एनोनिमस संस्थेची जमात 10:30 ते 12 वाजता जाता. आयज करीत भाशेन तांचो समारोप आसा. सातान हे भावान हे सोऱ्याचो मेकलेपणा ताका मेळ्ळ्यार आयज 33 वर्सां भोगतात. कातालिनो ताका 30 वर्स भोगता आनीक हेनरी ताका 90 दीस भोगतात. हे कुशलकायेची खबर ते समारोप सोदतात. आनी म्हजे भयण मानू हे संस्थे वरवीं जायतें बरेंपण येता, जायतें बरेंपण येता. तांकां आमचो पाठिंबो दिवया, तांचे पासत आमी मागुया. आनी कोणाकूय हो आदार जायो जाल्यार तुमी ते जमातीक येवचे आनी हे भाशेन जे तुमचे कोश्ट आसा, संकोश्ट आसा, दूख आसा ते पयस करूंक तुमी वावरचें. उबी रावया. सुरबीसपर तुमची सोबी आसो. तुमची सोया आनी सोद पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्र तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे ओडकार खुशाल सदांच शेवटाची गायन आमी गावया. F13 5 आनी 1, F13 पेज 91. Kushal sodam sami Boże, kushal dados sami raucze, moga Ciebie tekus gori, oboj naši bibli gore. Kushal sodam sami Boże, kushal dados sami raucze, moga Ciebie tekus gori. Oboj naši bibli gore, amci kalca Bože nadal, i do laude gore udgar. Słowa bój, a zazorna, amcie to sum, amcie mala.